नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. भारत भेटेर आयिल्ले फिनलँडचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत केली बसका. तरेकवार समजिकायेच्या कबलातीचेर जाली सय. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज राज्यांतल्या टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधी सयत टॅक्सी ॲप धोरण थारावपा विशीं केली बसका. सकारात्मक परिणाम विशीं उक्तायली आस्त. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी एप्रिलांत जावपी देवी लहिराईच्या जात्रे विशीं शिरगांवां वचून तयारेचो घेतलो नियाळ. भावार्थ्यांक नेम आनी शिस्त पाळपाचें केलें आवाहन. काजू महोत्सवा विशीं गोंय रान उदरगत महामंडळाची अध्यक्ष डॉ. दिव्या राणी हांणी भागधारकां सयत केली बसका. गोंयच्या काजूचें उत्पादन वाडोवपा देखीन काजू मंडळ स्थापन करपा विशीं केली घोशणा. आनी खेळांत आयज ICC T20 दादल्यांच्या संवसारीक करंडक सर्तींत भारताचो पंगड दुसऱ्या उपांत्य फेरयेंत इंग्लंडच्या पंगडा आड निमण्या खेळांत प्रवेश करपा हेतान मैदानार देंवतलो. सांजेच्या 7 वरांचेर मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर जातलो खेळ. आता खबरो विस्तारान. भारत भेटेर आयिल्ले फिनलँडाचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब हांचे सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लीच्या हैदराबाद हाऊस हांगा बसका करून तरेकवार द्विपक्षीय विशयांचेर मंथन केलें. तशेंच दोनूय फुडाऱ्यांचे हजेरेन भारत आनी फिनलँड मजगतीं पर्यावरण सहकार्य स्थलांतरण प्रवासाची भागीदारी तशेंच सांख्यिकी सयत तरेकवार समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो जाल्यो. उपरांत दोनूय फुडाऱ्यांनी आपल्या जोड पत्रकार परिशदेंत उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सध्या संवसारांत अस्थिरता आनी अनिश्चिततायेचो काळ सुरू आसा आनी युक्रेन ते पश्चिम आशियाच्या वाठारांत संघर्शाचें वातावरण सुरू आशिल्ल्याच्या फाटभुंयेर भारत आनी फिनलँड खंयच्याय समस्येचें निवारण फक्त झुजांतल्यानच जायना आनी ते खातीर सकारात्मक संवाद जावप गरजेचें अशें मत आपणायतना म्हणून नमूद केलें. यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है. ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं. हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है. पत्रकार परिशदेंत उलोवप करतना फिनलँडचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब हांणी भारताक संवसारांतली सगळ्यांत भव्य लोकशाय तशेंच सगळ्यांत चड नेटान वाडपी अर्थवेवस्था अशें म्हणटना भारता सयत केल्ली मुक्त वेपार समजिकाय ही पुराय संवसारा खातीर म्हत्वाची थारतली अशी आस उक्तायली. With your diplomatic skills when you say that we stand here as two big democracies. There is one big and one slightly smaller, but I think the key message is that we share values. I would also like to congratulate you for your leadership. My last visit to India was actually in 2013 in my capacity as Minister of Trade. And the change that I just see on the streets of New Delhi and that I will most probably see in Mumbai in a couple of days is palpable. This is an economic miracle that we're witnessing, and I wish you all the best. अमेरिकेन इराणी झूज करपी जहाजाक श्रीलंका तटा लागीं बुडयल्ल्याचो दावो केला. ह्या जहाजान 180 लोक आशिल्ले असो अदमास आसा. तशेंच 101 लोक बेपत्ता आशिल्ल्याची खबर आसा. खुबश्या लोकांक वाटावपाचो यत्न जाला. मध्य पूर्व आशियांत इराण आड इस्रायल आनी अमेरिका हांचे मदीं सुरू आशिल्ल्या झुजाचो आयज 6वो दीस. देसांदेस ह्या दोनूय देशां मदीं सुरू आशिल्लें झूज खर जायत आसा. झुजा मजगतीं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना इराण देशाचे तुळेंत अमेरिकेची संरक्षण शक्त बळिश्ट आसा आनी अमेरिकेन संवसारांतली सगळ्यांत भव्य लश्कर सेना आशिल्ल्याचें सांगलें. तशेंच इराण फाटली 47 वर्सां सावन अमेरिकेच्या लोकांक मारून उडयता तेन्ना इराणा आड फुडारांतूय अमेरिका पुराय शक्त लावन झुजतली अशी शिटकावणी ट्रम्प हांणी ह्या वेळार दिली. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world, and I think we have great support. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama
nuclear deal. I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. You see it as well as I do. You see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. A nation that was out of control, and they would have used it on us if we let them, if we waited any longer. When crazy people have nuclear weapons, bad things happen. So we're in very good shape now. I want to let you know that, and we will continue forward. भारताचे विदेश व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव विक्रम मिस्त्री हांणी भारत सरकारा वतीन नवी दिल्लीच्या इराणाच्या दूतावासाक भेट दिवन इराणाचे फुडारी अयातुल्ला खामेनेई हांच्या मरणाविशीं दुःख उक्तायत शोकपुस्तिकेचेर सय केली. ह्या भेटी मजगतीं तांणी इराण देशाचे भारतांतले राजदूत डॉ. मोहम्मद फताली हांच्या सयत लेगीत भेट करून खामेनेई हांच्या मरणाचेर दुःख उक्तायलें. अमेरिका आनी इराण मजगतीं सुरू आशिल्ल्या झुजांत खामेनेई हांकां मरण आयिल्लें. कॅनडाचे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे फुडारपण आनी प्रशासनाची तुस्त करतना तांची सशक्त कार्यधोरणां आनी लोकां मेरेन सरकाराच्या येवजण्यांचेर फायदे पावोवपाचेर लक्ष केंद्रीत करपाच्या ताकीदीची तांणी देख दिली. ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनीत एका संस्थेक मुलाखत दितना तांणी भारतासयत संबंध आनीकूय घटमूट करपा विशीं सुचयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां एक बरें राजकीय वेळापत्रक सांबाळपी शिस्तबद्ध फुडारी अशें म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत हालींच जाल्ल्या संवादाचो संदर्भ दितना भारताचे प्रधानमंत्री देशभर भव्य भौशीक कार्यावळींनी वांटो घेवन लोकांचें समर्थन जोडटा अशें कार्नी हांणी ह्या मुलाखतींत सांगलें. He's very focused on delivery. I'll call it to the rural household, but to, we would say in Canada, Monsieur, Madame, tout le monde, the person on the street, sort of thing. So a huge motivation for the financial reform transformations, the payment system transformation, UPI and other things, was to get money directly, as you know, directly to individuals without leakage, shall we say, in the system in real time, and to bring people, hundreds of millions of people into the formal economy. And he's very focused on that aspect of delivery. So here he's, up at this global level, operating, India rising, challenges, but much positive. But a leader who keeps bringing it back down to that level. So there's much to see there. He's unique, I would say. 25 years. I was telling Glenn Stevens this. 25 years, and he has not taken a day off. 25 years straight as either Chief Minister in Gujarat or Prime Minister. Not one day off. Every weekend he is out, like you, François Philippe. Every weekend he's out campaigning. खबरापत्रांत आतां घेऊ एक ल्हानसो विसो. वेद इसे प्यार नहीं करता है, इसे समझ में ही नहीं आ रहा है. अरे वो अमीर घर का लड़का है, वो क्यों प्यार करेगा इसको? तो इसके लिए फ्लाइट की टिकट्स बुक कराने जा रहा था ना. अच्छा वो तूने नहीं कराई, वरना ये लड़की आके उसके लिए भी तुझे उल्टा सुना देती. कितनी उम्मीदें थी मुझे तुझसे, कितना भरोसा था मुझे तुझ पर. खून किया है तूने मेरे विश्वास का, मेरे भरोसे का. तुम्हारा फोकस सिर्फ अपनी स्विमिंग पे होना चाहिए. 2 दिन तक मुझे कुछ नहीं सुनना है. हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर. इन द्वीपों तक, यहाँ के सीधे साधे लोगों तक अपने इलाके की खबरें पहुंचा रहा है ब्रह्मपुत्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. इस कम्युनिटी रेडियो में कोई बाहरी आरजे नहीं है. यहाँ के लोग ही इसे चलाते हैं. लोग खुद प्रोडक्शन करता है, यानी खुद का गांव में रिकॉर्डिंग करता है, स्क्रिप्ट लिखता है, वो मोबाइल में रिकॉर्ड करता है, करके हम लोगों को व्हाट्सएप में भेजता है. वो हम एडिट करके म्यूजिक लगा के वो फाइनल करके हम ब्रॉडकास्ट करते हैं. भारत के गांव बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें. जिंदगी को जीने का तरीका, जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका. देखिए गांव से वो नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर.
विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. काल दोनापावलच्या लोकभवनात आयोजीत सुवाळ्यात गोंयचे नवे लोकायुक्त निवृत्त न्यायाधीश संदीप के शिंदे हांणी पदाचो सोपूत घेतलो. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी तांकां सोपूत दिलो. हे पद डिसेंबर 2024 सावन रिते आशिल्लें. कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव, वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार, मुखेल सचिव बी कांदावेलू तशेंच हेर मानेस्त आनी अधिकारी हजर आशिल्ले. कार्यावळींत उपस्थित आशिल्ले मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार नव्या लोकायुक्ताक परबी भेटयतना तांकां येवकार दिलो. गोवा के नए लोकायुक्त आज ऑनरेबल गवर्नर ने कुछ शपथ विधि किया है. फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट मिस्टर संदीप शिंदे जी, इनका मैं गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. आज उन्होंने शपथ लिया है, वो आज से पदभार संभाल रहे हैं. तो फिर जो कुछ बहुत दिनों से यानी चीफ जस्टिस का पोस्ट वैकेंट था, उनका ऑफिस वैकेंट था, तो आज से यानी ही विल टेक ओवर द ऑफिस एंड ही विल कंटिन्यू विथ द प्रोसेस. माय बेस्ट विशेस फॉर हिम. विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव हांणी लोकायुक्ताच्या निमणुकेचेर खोस उक्तायतना गोंयचे लोक नव्या लोकायुक्ता कडेन आशेच्या नदरेन पळयतले आनी आतां सरकाराच्या साबार हालचालीचेर नदर दवरून सरकार चुकता थंय तांचेर नियंत्रण दवरपी शक्त गोंयाक मेळिल्ल्या बद्दल खोस उक्तायली. There are about 20 anti-corruption cases that are pending, and these cases need to be taken into logical conclusion. But the government should make sure that the vigilance department and the Lokayukta is given enough support system when it comes to financially, administratively, staff. It should not just be another window. Part of a window system or window dressing. So we have a lot of hope. The people of Goa have a lot of hope on the Lokayukta, and definitely the complaints that are pending for so long, all the way corruption has been extensively been carried out by this government, these will be exposed, and I hope and have faith that the Goa Lokayukta will take this up. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज राज्यांतल्या साबार टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधी वांगडा बसका करून तांचे सयत टॅक्सी धोरणा विशीं चर्चा केली. हे चर्चेत येरादारी मंत्री मोविंद गुदिनो, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तशेंच कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो वांटेकार जाल्ले. बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दितना राज्यांतल्या साबार टॅक्सी संघटनांच्या वांगड्या सयत आयज जाल्ली चर्चा सकारात्मक आशिल्ली आनी हातूंतल्यान सकारात्मक परिणाम जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. सेक्युरिटी आणि ट्रान्सपरन्सी हे 3 विषय जे आपण टुरिस्टाचे आणि टॅक्सीकारांचे दोन्ही विषय सुटावे जावचे. म्हाका दिसता हे विषय सुटावे जातले ते सगळे टॅक्सीकार लिडर जे असले पळय 100% दे आर पॉझिटिव्ह. म्हणजे कांयच म्हणणे ना त्या बाबतीत, आणि ते एका प्लॅटफॉर्माचेर येतले सगळे विषय सुटावे जातले. सो ते सोमार दीस बसतले सायड बाय सायड त्यांच्या कडल्यान सगळे येवन स्टेप वायज आमी सगळे विषय सोडयत. गोवा टॅक्सीचे डिजिटल त्यांचे विषय बरेचशे सुटावे जाता. तांकां तेचेर मागीर रिन्युअल करपाची गरज ना. बाकीचे सगळे सरकार तांकां मदत करता. येरादारी मंत्री मोविंद गुदिनो हांणी गोंयच्या टॅक्सी वेवसायिकांक राज्यांतल्या पर्यटन वेवसायाचो कणो म्हणटना सरकार खंयच्याच परिस्थितीन टॅक्सी चालकांचेर बळजबरीन धोरणां थोपचे ना, पूण सगळ्यो प्रक्रिया सुरळीत करपा हेतान टॅक्सी वेवसायिकांनी लेगीत सरकाराची भूमिका समजून घेवप गरजेचें अशें सांगलें. Now, idea was to have this digital platform, and where there would have been a uniform rate, so there would have been data which would have been collected, and government proposed that. As you know, last time there was a draft policy. People took it as the policy. It was only a draft. Now also it was like a draft to them. We gave a presentation. Baba, कितें आमी दिवपाक शकता? दोनूच प्लॅटफॉर्म उरतले. एक गोवा माइल्स आणि एक गोवा टॅक्सी ॲप, आणि युनिफॉर्म रेट आसतलो. तुमचे बाकीचे कितें प्रॉब्लेम आहात ते तुम्ही सांगा म्हणून. तेणी मांडावळ आपले दुसरे जे प्रॉब्लेम आहात ती केल्ली आसा, आणि मागीर आमी एक सब कमिटी काडला हेडेड बाय वन ऑफ द एडीटी मिस्टर सावंत. एडविन ऑल्सो इज देर, अनदर एडीटी. ऑल्सो लाडू परमार इज देर, अनदर एडीटी. 3 of them will listen to all of them on Monday itself. सगळे बसतले आणि आनीकूय कितें सुदार हाडपा जाय ते पॉलिसीन ते सांगतले. बट दे शूड, all the taxi people should realize one thing: they have to come on a digital platform. All the operators have to come, because
it is in their own interest. It is because of sake of security, it is for sake of transparency and for sake of a proper order as to how the taxis operate, and data should be available to the government. टॅक्सी ॲप गोंयांत लागू करप ही काळाची गरज जावन आसा आनी समाज माध्यमां वरवीं गोंयचें नांव वाट लावपी कांय इन्फ्लुएन्सरांची तोंडां बंद करपा खातीर एक समान टॅक्सी दर थारावप गरजेचें अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पत्रकारांक सांगलें. एक आमी समजून घेवंक जाय की टॅक्नॉलॉजी इज अ मस्ट. टॅक्नॉलॉजी तांचे इश्यूज आशिल्ले लास्ट टायम समजून घेतले, डिजिटल प्लॅटफॉर्म हाडपाची येवजण घेतली आनी ताचे खातीर डिजिटल प्लॅटफॉर्म पॉलिसी कशी आसतली ती तांचे कडेन प्रेजेंट केल्या. प्रेजेंट करतले तांचे थोडे इनपुट्स आनीकूय आशिल्ले विच आर रिलेटेड टू द पॉलिसी, विच आर रिलेटेड टू द ॲप, सम थिंग्स विच आर दे नीडेड अ क्लॅरिटी ऑन. आनी ताचे खातीर मुख्यमंत्र्यान सविस्तर बरो वरा वयर बसून तांकां काळाची गरज, आमी म्हणटा टुरिजम स्टेक होल्डर ते हे आमी म्हणना, पूण थोड्या गजाल्यो ज्यो सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जाता त्यो बंद जावपाक तांचो तितलोच सपोर्ट जाय पडटा. आनी त्या खातीर टॅक्सी भावांक एक प्लॅटफॉर्म एक रेट सगळी हाडपा खातीरचो प्रयत्न आसा पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान. हे ते विचार एक्सप्लेन केले, तांचे थोडे विचार आशिल्ले ते विचार घेतले आनी मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलें की तांचे भितर एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करून तांचे विचार ट्रान्सपोर्ट माध्यमांतल्यान घेवन परत एक 8 दिसान 10 दिसान परत मेळून वी वील कम आउट विथ मोर क्लॅरिटी. गव्हर्मेंट with the leadership of the Chief Minister is very clear with the intent की तांकां घेवन हो सोल्युशन काडपाक जाय आनी ही काळाची गरज आसा. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज शिरगांवच्या श्रीदेवी लयराई देवस्थानाक भेट दिवन 21 एप्रिलाक जावपी थंयच्या वर्सुकी जात्रेच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार तांचे सयत मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट लेगीत हजर आशिल्ले. देवळाच्या समिती सयत चर्चा केल्या उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना अंदू वर्सा कसलेच तरेची आगळीक टाळपा हेतान मुखेलमंत्र्यांनी जात्रेन वांटेकार जावपी साबार भावार्थ्यांक नेम आनी शिस्त पाळपाचें आवाहन केलें. सो सरकार सगळ्या तरेची प्रिकॉशन्स जी आसा ही 100% आपल्या पर्यंत म्हणजे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक जाय ते घेतले आनी त्याच बरोबर लॉ एनफोर्समेंट करपा खातीरय प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. टेम्पररी म्हणजे बॅरिकेटींग आनी ज्या जाग्यार ती बी आमी घेवपाचें थारायलां. तेजें काम ऑलरेडी सुरवात जाला. जात्रेच्या पयलीं 15 दीस बाकीचो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चरान जातलें. हांव लयराई देवीच्या जात्रेच्या धोंडांक आनी भाविकांक दोगांयकूय आव्हान करता की तांच्यांनी प्रशासनान घालून दिल्ले नॉर्म्स हे तांच्यांनी फॉलो करचे. ज्या पद्दतीन आमचे डेप्युटी कलेक्टर स्थानीक कमिटी आमदार हांकां मेळून एकदां डिसायड करतले आनी दे डिक्लेअर्ड इन द पेपर की ह्याच पद्दतीचो होच रूट ह्याच्याच खातीर आनी होच टायमींग हो एक टायमींग आनी हेजो सगळो त्या दिसाचो कितें प्रोसिजर आहा तो डिक्लेअर करतले. ताज्या प्रमाणे जर सगळ्या जाणांनी फॉलो केलें जाल्यार म्हाका दिसता अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स परत केन्ना जावचे न्ही. आमकां लोकांच्या जिवाची काळजी आसा आनी ती घेवपा खातीर सरकार सर्वतोपरी म्हणजे पुराय आपले मदत करपा खातीर हांगासर आनी जात्रा खूब बरे पद्दतीन जावपा खातीर आमच्या पर्यंत आमी सगळें करतले. कितलेशाच तेंपा सावन मुळगांवां सुरू जाल्ल्या मिना खणीच्या कामाचो विरोध करपी थळाव्यांचो प्रश्न अजूनय तसोच आसा. काल उत्तर गोंयचे उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी थळावे तशेंच वेदांता कंपनीच्या अधिकाऱ्यां सयत थळावी पळोवणी केली. उपरांत थळाव्यांनी व्हडा प्रमाणात तांच्या कार्यालयांत वचून उपजिल्लोधिकाऱ्यां कडेन आपल्यो स्पश्ट मागण्यो सादर केल्यो. ह्या वेळार प्रशासनान संबंदीत वाठारांत बफर झोनाची मर्यादा घालची आनी रातच्या वेळार खणकाम बंद दवरचें अशें थळाव्यांनी मागलें. आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी लेगीत गांवकारांक आपलो तेंको जाहीर केलो. गांवकार मीन वेवसाय हाडना ते फक्त स्वताची घरां आनी आपलो परिसर वाटावपा खातीर बंड करता तेन्ना तांणी कायदो हातांत घेवच्या आदीं सरकारान तांची भुमिका समजून घेवन पुराय प्रकरणात हस्तक्षेप करून बफर झोन स्थापीत करचो अशें शेटये हांणी मुखार आवाहन केलें. लोकांचो मेन डिमांड आसा तो डिमार्केशन. हो जो इश्यू आसा म्हाका दिसता 2-3दा हांवें असेंब्लीन रेज केला. खरेंच लास्ट 2-3 वर्सां सॉर्ट आउट जायना. सो आयजूय हांव फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे सगळ्या डिमांडा खातीर इश्यू खातीर हांव लोकां बरोबर आसा. सो आमचो जो डेप्युटी कलेक्टर शुभम नायक आसलो त्यांनी DMGक लेटर बरयल्ले आनी तांच्यान तांकां लेटर कितें बरयलां की 50 मिटर हे जो लास्ट घर आसा ताच्या पासून 50 मिटरा दूर हे करपाचें कितें मायनींग करची. लोकांचं कशें आसा ते 50 मिटर नाका. लोकांक जो जाय तो RP 21चेर जंय मायनींग बफर झोन आसा तसो जाय. आनी लोक जर म्हणटा हो जर डिमांड जाय जाल्यार आमकां ती मायनींग नाका. सेकंडली ते नायट ऑपरेशन जाता. कंपनी म्हणटा
की आवाज ना, लोकांचो अजूनय आसा की आवाज जाता, ते बंद जावपाचे. हांव डेप्युटी कलेक्टर सगळ्या लोकांकूय, कंपनीचे ऑफिसराय असले, बाकीचे डिपार्टमेंट ऑफिसर, हांव सांगला हांव लोकां बरोबर आसा. लोकांचो जो डिमांड आसा त्या डिमांडाक सरकारान एग्री जावपाक जाय. ना जाल्यार आमकां जो डिमांड जे कितें सांगता की बाबा इतको हे बफर झोन इतलो हे करतलो, मार्किंग करतलो, तो आमकां सांगपाक जाय कसो, ऑन वॉट ग्राउंड करता ते. डीएमजीन आमकां सांगला 50 मीटर म्हणून सांगला आणि धाकट्या डिस्ट्रिक्टांक तो 500 मीटर लागना, आरपी लागना. आमी लोक कन्विन्स ना. जो पर्यंत आमचो हो डिमांड जायना, लोक म्हणटा मायनिंग बंद जावपाक जाय, हांवूय लोकां बरोबर आसा, आमच्यो पयलीं डिमांड कराय. गोंय रान उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर दिव्या राणे हांणी एप्रिलांत आयोजीत जावपी काजू महोत्सवाच्या फाटभुंयेर भागधारकां सयत आयज बसका आपयली. हे बसकेंत अंदू वर्सा हो महोत्सव फळाचो सन्मान दायजाचो उत्सव ह्या संकल्पनेचेर आदारीत आसतलो अशें दिव्या राणे हांणी सांगलें. तशेंच गोंयच्या काजू वेवसायाक उर्बा दिवपा हेतान आनी सशक्त करपा दिकेन बेगीनूच काजू मंडळाची स्थापना करपाची घोशणा डॉक्टर दिव्या राणे हांणी ह्या वेळार केली. I've spoken to Honorable Chief Minister about constituting a cashew board for Goa, which has not happened before, and a lot of states have it. Kerala has, and many other, Maharashtra has their own board, so which Goa Cashew Board should be constituted, and we'll be speaking about it in the Assembly, and Honorable Chief Minister has promised me that we will work towards it and finally constitute a Goa Cashew Board, which will prevent in this unregulated supply of cashew that is happening. Some people are using GI tags got from some other states, maybe on their packaging. So we have to regulate that through science and technology. So basically the entire motive for this festival is to see that every part of the industry, whether it is the penny industry or the cashew industry, benefits from this. This is season 4, so hopefully we make it grander, better, and celebrate with each one of you. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. तुम्हारे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे. महादेव की सौगंध, ऐसा प्रतिशोध ये संसार भी देख कर थर्रा उठेगा. उस वनवासी राम को उसके वंश के साथ ही समाप्त कर देंगे हम. और ये हमारा वचन है तुम्हें. काक भुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर. बरसों से इस गांव के कलाकार इस काम में जुटे हुए हैं. ये है केरल के त्रिशूर का चेरुपू गांव, जो अपने लकड़ी से बने हाथियों के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है. त्रिशूर में बनाए गए हाथी असली हाथी की तरह ही बनाए जाते हैं. ऊंचाई और चौड़ाई सभी को असली हाथी से नापा जाता है. भारत के हर राज्य में गांवों तक जाएंगे हम, एक ऐसी महायात्रा में जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी. देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी राज्यसभे खातीर नामांकन दाखल केलां. नितीश कुमार हांणी राज्यसभा वांगडी जावपाची तयारी दाखयल्या. तशेंच विकसीत बिहार करपाचो संकल्प चालूच उरतलो अशें तांणी म्हळां. आयसीसी दादल्यांच्या T20 संवसारीक करंडक सर्तीन आयज जावपी उपांत्य फेरयेन मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर भारताचो पंगड सर्तीच्या निमण्या खेळांत सुवात मेळोवपा हेतान इंग्लंडाच्या पंगडा आड झुजतलो. हे सर्तीच्या आदल्या आवृत्तीन वस्ताद थारायल्लो भारतीय पंगड आयच्या खेळांत कशी कामगिरी करता ते पळोवपाक साबार भारतीय उमळशिकेन वाट पळयता.
मजगती काल जाल्ल्या पयल्या उपांत्य फेरयेंत न्यूझीलंडाच्या पंगडान दक्षिण आफ्रिकेच्या पंगडाचेर 9 गडे राखून जैत जोडून आयतारा जावपी निमण्या खेळांत प्रवेश केलो. आयचो खेळ सांजे 7 वरांचेर सुरू जातलो. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणेचे चडांत चड तापमान 32.9 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.7 अंश सेल्सियसले नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. भारत भेटेर आयिल्ले फिनलँडचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत केली बसका. तरेकवार समजिकायेच्या कबलातीचेर केली सयो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज राज्यांतल्या टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधी सयत टॅक्सी ॲप धोरण थारावपा विशीं केली बसका. सकारात्मक परिणाम विशीं उक्तायली आस्त. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एप्रिलांत जावपी देवी लईराईच्या जात्रे विशीं शिरगांवां वचून तयारेचो घेतलो नियाळ. भावार्थ्यांक नेम आनी शिस्त पाळपाचें केलें आवाहन. काजू महोत्सवा विशीं गोंय रान उदरगत महामंडळाची अध्यक्ष डॉक्टर दिव्या राणे हांणी भागधारकां सयत केली बसका. गोंयच्या काजूचें उत्पादन वाडोवपा दिकेन काजू मंडळ स्थापन करपा विशीं केली घोशणा. आनी खेळांत आयज ICC T20 दादल्यांच्या संवसारीक करंडक सर्तींत भारताचो पंगड दुसऱ्या उपांत्य फेरयेंत इंग्लंडाच्या पंगडा आड निमण्या खेळांत प्रवेश करपा हेतान मैदानार देंवतलो. सांजेच्या 7 वरांचेर मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर जातलो खेळ. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्रां हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.